Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. कारण साखळे नगरपालिकेचो ध्वजारोहण जो आसा तो ध्वजारोहणूच त्या फोर्टाच्या वयर किल्ल्याचेर म्हणजे आमी म्हणटा की किल्ल्याचेर वयर झेंडो चडोवपाचो जो आसा पळय अशा पद्दतीन स्वप्न करून ताचो डिझायन केला. जाणटेल्यांक एखादें जर दिसलें आपल्याक सुशेगाद किल्ल्याचेर बसोंक जाय सांजचो तिनसाडा येवन 6 ते 7 पर्यंत वेवस्थीत वयर किल्ल्याचेर बसलो आनी व्यू पळयलो हेवटेंतल्यान अशा पद्दतीचें एक स्वप्न आसा. म्हणून तो प्रोजेक्ट जो आसा तो बेगीन एक्झिक्यूट जावपाक जाय. तुमचे सगळ्यांचे शॉपकारांचे म्युन्सिपालिटीचे सहकार्य केलें तर तो कॉन्ट्रॅक्टर जाता तितके बेगीन तो पुराय करतलो. जायतीं कामां साखळेंत अजुनूय बी करपाची आसा. जी फाटले फावटी म्हणजे फाटल्या नगराध्यक्षान थोडी फुडें आयल्या मदीं उरल्या ती कामां सगळीं फुडें व्हरपाक जाय. सगळे मेळोन आमी जी कामां उरल्या सगळे मेळोन करुया. म्हाजो डिफरन्सीस पयलींय नासलो आतांय ना. गव्हर्मेंटा बरोबर तर नासलो कितें जालें पयलीं डिफरन्सीस नासलो आनी आतांय ना. सगळे मेळोन कामां करुया. वैयक्तीक ना पॉलिटिकल आसा दॅट इज डिफरंट बट तो डेवलॉपमेंटा कडेन येयना केन्ना. वैयक्तीकूय ना कितें आसा तें पॉलिटिकल आसा बट तो डेवलॉपमेंटा कडेन केन्नाच येवचो ना. अजुनूय येवंक ना आनी फुडें येवचो ना म्हणटा तसो. तेन्ना आमी साखळेचो विकास म्हणटा तेन्ना सगळ्यांनी आपले मतभेद विसरून एकी कडेन येवपाक जाय आनी ती डेवलॉपमेंट करपाक जाय अशें म्हाका सदांच दिसता. आज इन्स्पेक्शन सिव्हिल डिव्हिजनाचे अलॉंग विथ ई आणि जेईज आमचे पंटेमल सबस्टेशनाचे खुबशे गोष्टी पेंडींग आशिल्ल्यो ते खातीर करले. आमचो म्हाका दिसता ई गुणो गावडे ऑलरेडी आमी डिसिजन घेतला की स्क्रॅप हे सेंट्रलायज जातले. की आतां खुबशे गोष्टी हांवें पयल्या हे 1.5 वर्सां की स्क्रॅप एक कडेन दाखयता आनी जेन्ना टेंडर जाता तेन्ना स्क्रॅपूच कमी जाता आनी मागीर कॉन्ट्रॅक्टर हें जाता. सो हे सगळें आतां डे टू डे स्क्रॅप पयलीं सगळे स्क्रॅप आसा ते स्टोरान धाडटा थंयच्यान ते टेंडर करतले अकाउंटेबिलिटी येतली. सो आमचो एक गुणान बरें काम केलां. ऑलरेडी 3 गाडयो धाडल्या. उरलेले नेक्स्ट 2 हे विका भितर उरलेले गाडी धाडटल्यो. अशेंच करून सिव्हिल डिव्हिजनाचो आमचो ही आसा काशिनाथ बाब तसोच आमचो सोलंकी बाब ही तांकां घेवन जे कामां हांगा उरले पेंडींग आमची क्वॉटराची परिस्थिती बरी ना. तेणी टेंडर काडला खंय तो टेंडर खंय पावलो ते पळयता आनी ज्यो गोश्टी करपाक जाय आमचें एक डिप्लेटेड बिल्डींग आसा ते मोडपाचें आसा. ते सगळे एक इन्स्पेक्शन टीम आज दवरलेले आसा. हे पंटेमळ वाठारान आमचे डिव्हिजन 7 आनी सब डिव्हिजन 1 आनी सब डिव्हिजन 4 ऑफिसां हांगा आसा ते करपाक केल्ले. कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या भागान वॉर्ड नंबर 5 एक गव्हर्मेंट स्कूल आनी म्हाका दिसता स्कूल स्टुडंट्सांक खबर आहा तेंच्या पेरंट्सांक खबर आहा तेच्या बरोबर म्हाका दिसता ह्या भागांतल्या खुबशा वोटर्सांकूय खबर आसतलें जेतूनसून इलेक्शनूय जाता खूब वर्सां जालीं. हांगा म्हणजे एक पोलिंग हें आसता हें स्कूल मातशें कंडिशन खूब वायट जाल्लेली म्हणजे खूब काम आसलेलें आनी रिपेराक येयल्लें आनी आमी ताका रिपेराचें हें करून टेंडर घालून पास करून आयज तेचें काम चालू आहा म्हणजे ऑलमोस्ट कंप्लीट जाय जालां. फुल्ली कंप्लीट जावंक ना. ताका वयल्यान लिकेज आहा म्हणजे शीट्स घालपाचे सगळे एक्सटर्नल पेंटींग भितरले रूम पेंटींग हॉलान बऱ्यापैकी पेंटींग करून काम केलां. आमी इन्स्पेक्शन करून येयलां. तें काम चालू आहा.